एक टुरिजमा सकल एक बरो नवीन नाविन्यपूर्ण एक प्रोजेक्ट येवचो, पूण तो करता आसतना सगळ्यो काळजी घेवन तो केल्लो आसा। ताची एक माहिती दिवपाक हांवें ऑफिसर जो आसा, कारण जालें कशें, ही कालूच म्हजे कडेन फायल येयली, म्हाका तशें वाचून सारकें पळोवंक मेळूंक ना, पूण इट हॅज बीन व्हेरी वेल स्क्रुटिनायज। हांवें ऑफिसराक म्हटलें की तूं यो मातसो आनी जस्ट इलॅबरेट ऑन दीस। 4 प्रोजेक्ट्स तांच्यांनी आयडेंटिफाय केल्ले। त्या प्रोजेक्टा पैकी एक प्रोजेक्ट आशिल्लो रोपवे प्रोजेक्ट, जो पणजे ते रेश मागुश ह्या दरम्यान आतां फ्रुक्टिफाय जातलो। धाराशिव जेन्ना अपॉयंट जाल्ले तेन्ना तांच्यांनी 4-5 लोकेशनां आयडेंटिफाय केल्ली पणजेनूच, पणजे ते दुसऱ्या सायडीक, आनी ताची टेक्निकली फिजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लँड बी पळोवन तांच्यांनी 4-5 जमनी सजेस्ट केल्ल्यो। तातली एक जमीन म्हणजे जी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाची लँड आसा, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाची जी बिल्डींग आसा ताच्या फाटल्यान 5000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा, ती जमीन आशिल्ली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन, आनी तशीच डिपार्टमेंटाची जवळ जवळ 14000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा जी इंडोर स्टेडियम आसा ताच्या कुशीक लागून जी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमाची जमीन आसा, ती जमीन स्वॅप करपाचो डिसिजन फाटल्या वर्सा कॅबिनेटीन घेतिल्लो। आनी आतां हो प्रोजेक्ट 5000 स्क्वेअर मिटर जी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमा कडेन जमीन आसा बिहायंड स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा बिल्डींग, आनी दुसऱ्या वाटेन जवळ जवळ 8000 स्क्वेअर मिटर जमीन कोमिनिदाद ऑफ नेरूल हे आमकां ह्या प्रोजेक्टा खातीर दिवपाक तांच्यांनी तयार जाल्ले आसा।